एक वर्स जालें सिन्स डेथ स्टार्टेड हॅपनिंग इन गोवा बिकॉज ऑफ कोवीड आनी 3,000 वयर गोंयकार आमी आतां मेरेन तरी गमयल्यात. सो म्हाका दिसता आयच्या घडयेक जेन्ना बाजार मार्केट्स ओपन जातात तेन्ना आमची कितें आनी कितली जबाबदारी आसा. आय थिंक दीस फिगर इज समथींग दॅट इज अ वॉर्निंग जी आमच्या तकल्या भितर सदांच आसपाक जाय आसची पडटली. हांव थंयच्यान मुखार वता साश्टी. आमचे बरोबर सावियो डायस आसा. सावियो, कितें आसा साश्टीची परिस्थिती? सर आयज सालसेतान सांजे हांव मानयलो. हय. सांजे हांव बातिस्ताचे इगोर्जीन फेस्ताचे मीस जालें आनी मिसाक लोक नासलो पूण लोक ते पादिकारान ते मीस टीव्हीचेर लायव्ह दाखयले. सो सगळ्या लोकांनी टीव्हीचेर मीस पळोवन मिसान वांटो घेतलो. आनी उपरांत आमचे लागीं जेन्ना मिडिया लागीं उलयताले तेन्ना ते पादिकार फादर लुसियो डायस ताणें सांगलें की पयलीं ते समुदायीक लोकांक घेवन जायते प्रोग्राम करताले पूण आतां फाटलीं 2 वर्सां जालीं ते म्हणटा ते आमी प्रोग्राम करिना. ह्याय वर्सा तेणी प्रोग्राम करूंक ना. जावं जे अशे करून उदकान उडी मारपाचे जावं कल्चरल प्रोग्राम, सिंगींग कॉम्पिटिशन, डॅन्स कॉम्पिटिशन. सो तो म्हणटा आमी 2 वर्सां हे कॉम्पिटिशन प्रोग्राम करूंक ना. तरी पूण सर आमी आयकलां जायते कडेन सालसेत एरियान प्रोग्राम जाल्यात आनी उण्या प्रमाणांत जाल्यात, उणे लोक आसून जायते तरणाट्यांनी बांयत उडक्यो मारल्यो. तर आनीक इश्यू सांगता म्हणल्यार जो वेस्टर्न बायपास हाचें काम चालू आसा म्हणजे सर फ्रॉम वेर्ना टू नावेली गोवा गव्हर्मेंट हो वेस्टर्न बायपास बांदता. पूण सद्याक कितें जालां फ्रॉम बेनावली टू फातोड्डा म्हणल्यार फातोड्डा सन जो जें काम उरलां तें शेतांनी वयता रस्तो, सारकें शेतां, वेटलँड आहा थंयसर. तर आनी हे बेनावलीचे जावं फातोड्डाचे लोक हेजेर ऑब्जेक्ट करता कित्याक जरी तर ही शेतां पुरयलीं माती घालून आनी रस्तो केलो जाल्यार लोकांच्या मनान भंय आसा की थंय बुट्टी येतली म्हण. लोकांनी जायते फावटी गव्हर्मेंटा लागीं मागलें बाबा तसो माती घालून फिलिंग करून रोड करूं नाका पूण स्टिल्साची करून लायक ब्रीज अशी. आनी सर आतां कितें जालां बेनावलीचो एकवट म्हण एक NGO आहा ते NGTन गेल्ले आनी NGTन तांकां आतां एक गव्हर्मेंटाक ऑर्डर दिले एक 10 मेंबराची कमिटी फॉर्म करची आनी हो इश्यू सॉल्व करचो म्हण. ते म्हणटात बिकॉज ऑफ रोड रस्त्याक लागून वेटलँड वो आमची जी शेतां आहा ती आमी डिस्ट्रॉय करपाक जायना. तशेंच आयज लिंडन पेरेरा MMCचो चेअरपर्सन हाणें आख्या एरियान विजीट केलें. थंय आमी पळयल्यार रस्त्याचे बाजू लोकांक सुंय आहा, गार्बेज काडली रस्त्याच्या सायडीन उडयली. थंय तो एक व्हडलो डांप जाल्लो. सो थंयचो कावन्सिलर दामोश शिरोडकर हाणें लिंडन पेरेराक थंय आपयलो आनी ताका दाखयलें बाबा ही गार्बेज पळय कितली आहा ती. सो लिंडन पेरेरान ताका एश्युरन्स दिला की गार्बेज आपूण जरूर काडटलो. तसोच तो म्हणटा जो कोण गार्बेज उडयता न्हू तांकां दवरया. सो ताजे हितून हें आहा की थंय CCTV कॅमेरा घालया आनी कोण घालता ताका दवरया. समज तो बायकान उडयता जाल्यार बायकाची नंबर आमकां कळटलो आनी हे आमी स्टॉप करया म्हण. या सर तशें सांगचें म्हळ्यार सर आतां फाल्यां गोंयांत आमचे तारवटी भाव जे गोवन सीफेरर्स एसोसिएशन ऑफ गोवा हाचे हे आहा वांगडी ते फाल्यां तारवट्याचो दीस मनयतले. तर काल NCP पार्टीन नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सीन आपलो NCPचो ब्लॉक हें केला अपॉयंट केला आनी फ्रँकी डिमेलो हो तांचो NCPचो ब्लॉकाचो प्रेसिडेंट. तर तशें ताणें सांगलां जरी तर काँग्रेस तांचे लागीं अलायन्स करना जाल्यार ते फूल 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीन कॅन्डिडेट घालतले म्हण आनी दे वील फॉर्म अ थर्ड फ्रंट विथ अदर लायक मायंडेड सेक्युलर पार्टीज. सर बाकीचे सांगचे म्हळ्यार आतां सालसेतीन केसीस खूब उणी जाल्यात कोविडाच्यो केसी. पूण आतां लेटस्ट नंबर हांव सांगता. मारगांव आनी फातोड्डा 150 केसीस अजून एक्टीव आसात. पाली कुंकोली 40 आसात. कांसावली 50 चिंचिणी 50 कुर्तोरी 50 लोटोली 60 आनी नावेली सर 29 केसीस आसात. ही जाली सालसेताची आयची अपडेट. थँक्स अ लॉट सावियो.